सर्वोच्च न्यायालयान अवजड वाहतूक करपी स्पीड गव्हर्नर बसोवपाचो जो आदेश दिला ताका आव्हान दिवपी याचिका दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंय ट्रक धनी संघटना मार्फत घालपाची तयारी चलिल्ल्या अशी माहिती दोनूय संघटनांनी कुडचड्यार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत दिल्या। राज्यांतल्या मिनाची येरादारी करपी ट्रकांच्या गतीचेर नियंत्रण दवरपाक ह्यान आदी राज्य सरकारान GPS यंत्रणेचेर चलपी व्हेइकल ट्रेनिंग सिस्टम बसयला। मात आता स्पीड गव्हर्नर बसोवपाचो जो निर्णय घेतला तो विनाकारण आसा अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सरकारान मायनिंग पयली बंद केली, त्याच्या नंतर हेणे कोणी काँग्रेसीची जी मिनिस्टर आसलेली तिणी एनवायरमेंट क्लिअरन्स सस्पेन्शन केलें आणि त्याच्या नंतर जो मायनिंग 3 वर्सांपासून आमची मायनिंग बंद जाल्यो। मध्ये गव्हर्मेंटान OTS स्कीम हाडली, ती OTS स्कीम फक्त नॅशनल जे बँक आसा तांकांच उपयोग पडली आणि उरले जे फायनान्स आणि कोण आसलेले हेर कोण जे आसलेले एग्जाम्पल अर्बन बँक ह्या लोकांक ते पद्दतीचो ताका फायदो मेळना, ते लोक आजून पसून त्रासां पडलेले आसा। तेजेर कोणेच विचार केला आनी तांकां हे फायनान्सान जे कोण आसलेले तांकां तेंचे खातीर कितेंय सेपरेट कितेंच आजुनूय केलेलें ना। आजून पसून ते लोक बरे त्रासां रडटा पडलेले आसा। दुसरें म्हणल्यार कितें, आमकां एक टायमार तेन्ना 13 सुमार कितें सांगलेलें, जवळ जवळ 400 पोस्ट सुमार जे आसा हेजे फॉरेस्टाचे, ते पोस्ट फक्त मायनिंग डिपार्टमेंट लोकांक दिता म्हणून सांगलेले आणि ते मागीर पयले जाल्यार पोस्ट जे तर स्क्रॅप केले आणि आजून पसून आतां मायनिंग डिपार्टमेंट जे लोक आसा जेणी जे पद्दतीन मत घातलेले आसा लोकांनी, ते पद्दतीन त्या लोकांक आजुनूय ताचो फायदो मेळिल्लो ना। हो फायदा त्या लोकांक केन्ना मेळपाचो? आमगे सांगपाक कितें, आजून पसून जालें, आजून पसून टायम आसा, आजून पसून सरकाराक टायम आसा आणि 2 टायम आसा सरकाराक। तितून भितर सरकारान जें आसा तें योग्य प्रमाणे डिसिजन घेवचें आनी योग्य प्रमाणे जे प्रमाणे आमी तेंचे फाटल्यान आसले पयलीं त्या प्रमाणे जे आमचे हेजी जे मायनिंग डिपेंडंट जे लोकांचे आसा त्यांची सोल्युशन त्यांनी सॉल्व करचें अशें आमचें म्हणणें आसा। जाता तितले बेगीन नाजाल्यार कितें आसतलें, पळय मायनिंग डिपार्टमेंटाक स्पेशल तेणी एक दवरलेले 400 500 450 कितले पोस्ट काडलेले फक्त मायनिंग डिपार्टमेंटाक दिवपाक। ते आजुनूय मायनिंग डिपार्टमेंटाचे एकूय मेळिल्ले ना आणि कितले लोकांक पसून सर्वीस मायनिंग डिपार्टमेंटाक ते आमकां खबर ना। आणि त्या लोकांनी अशे जे लोक जे आसा दुसरे मायनिंग स्टार्ट म्हणलेले, मायनिंग फक्त एक शेजारची जाल्यार 2000 ट्रक जाता, फक्त ते बोट पडटा आणि उरले यार सगळे जे आसा न्हू आनी 4000 ते बरे रडटा पळय आजुनूय एक 5 पयशे पसून आमकां ना म्हणटा ते। आनी त्या नंतर 15 जेन्ना मायनिंग चालू जाल्यो तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें केलें, पयलीं गाडयो चालू करच्या पयलींच आमकां पयलीं GPS म्हणून बसयलो की सगळें आपल्याक कळपाक जाय आनी हें जावपाक जाय, लोकांक चोरी करूं नये आनी कितें करूं नये, ह्या कारणान तेणी GPS बसयलो आनी आमकां सांगलो GPS बसयल्या शिवाय खंयच मायनिंग। आनी ताका रिचार्ज म्हणून कितें केलें 8000 ते 10000 म्हणजे 16-17 हजारांक ते घातले। पासिंगेक बी लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करून आमी गाडयो रेडी केल्यो, ते केले। आनी आतां तेंच्यांनी परत गव्हर्मेंट एक्टा प्रमाणे म्हणटात तो स्पीड गव्हर्मेंट बसोवपाकूच जावो अशें तेंचें म्हणणें आसा। पूण आमी खंयचो बसोवचो बाबा, GPS बसोवचो काय स्पीड गव्हर्मेंट बसोवपाचो तें आमकांय कळना। आनी पब्लीक अशें करून तेंच्यांनी खूब त्रास केल्ले आहा। तेन्ना हेजेर आमी खूब फावटी मारून तांकां सांगलें की बाबा एक तरी आमकां खंयचेंय करा, GPS जाल्यार तुमी GPS काडा आनी नाल्यार स्पीड गव्हर्मेंट आमी बसोवपाक तयार आहा। पूण अशी पद्दत पूण हे आतां त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सगळें केलें आनी मदींच काल तेंच्यांनी ऑर्डर काडली, पासिंग बिसिंग बंद केलें, लोकांनी गाडयो रेडी करून दवरलेल्यो आहा। आनी इतक्याक लागून आतां लोक खंयचें रीण काडून कितें करून गाडी रेडी केल्या आनी आयज ती पासिंग बंद जाली जाल्यार लोक सामकेच त्रासान पडले। म्हणून हो गव्हर्मेंट करूंक तरी कितें सोदता हें आमकांय कळना आनी गव्हर्मेंट हितून हेल्प जाय तो करपाकूय तयार ना। हेजे कडेन चल तेजे कडेन चल हेंच चालू आहा तेंचें प्रत्येकाचें आनी हेंच प्रत्येक फावटी सांगून आमकां तेंच्यांनी हें केलां। आनी लास्ट आतां म्हणटा ते तुमी कोर्टाक चला जाल्यार स्टे ऑर्डर हाडा, पूण आमचे कडेन जर भांडवलूच नाल्यार कोर्टाक कशें वयतले आमी? स्पीड गव्हर्नराची स्पीड आसा 60 to 80 km/h। आमी ऑलरेडी 40 km/hचेर ऑलरेडी चलयता जाल्यार तो VTSाचेर चलता आनी ही ऑर्डर आसा DMGची, हेजेर आमी ऑर्डर इम्प्लिमेंट करून ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा। जाल्यार हे 60 स्पीडीचो गव्हर्नर आमकां कित्याक, त्याचो यूज कितें? त्याचो यूज फक्त फिटनेस सर्टिफिकेट RTOच्यान घेवपा खातीरच। आनी हो म्हाका दिसता दिस इज वेस्ट ऑफ मनी।
कसलोच फायदो ना ट्रकवाल्यांक, कारण ऑलरेडी ट्रकवाली त्रासा पडलेले आसा. तितून भितर फक्त एक 15-16 हजार रुपया खर्च करपाचो एक बेस्ट विनाकारण खर्च करपाचो एक उपाय आसा. आतां आमी सगळे गेल्ले इलेक्शनात 2012 खातीर सगळ्यांनी ट्रकवाल्यांनी सपोर्ट करून सगळे मेजॉरिटीन सरकार येयल्लें. आतां हें समज इम्प्लिमेंटेशन करून हांगा थंय हें करचें जाल्यार आमकां ह्या ट्रकवाल्यांक तेजेर वेगळो विचार करपा खातीर सरकार भाग पडटा अशें दिसता आमकां. हेजे खातीर म्हाजी ट्रकवाल्यांक सगळ्यांक कळकळीची विनंती आसा की तुमी तो बसोवचो काय ना बसोवचो हेजें डिसिजन तुमी स्वता घेवचें. फक्त आमकां हेजेर फक्त फिटनेस सर्टिफिकेट तितलीच मेळटली. हेजे वयर आमकां आनी तेजी कांय मेळपाना. कित्याक 40 स्पिडीचेर मेगासॉफ्ट ऑलरेडी ट्रक बंद करता. हे खातीर म्हाजी कळकळीची परत एकदां विनंती आसा की कोणीच हो स्पीड गव्हर्नर बसोवन हेजो आपले पयशे वेस्ट करचे न्ही.